टेन्शन आसा आणि आयज झरझराडीचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर माझो बरो मित्र, हांगासरले चेअरपर्सन श्री मनोज हरमळकर, श्रीमती नागवेकर वाइस चेअरपर्सन, आमचे PCCF श्री कमलदत्ताजी, आमचे DMA श्री ब्रिजेश मनेरकर, आमचे इंजिनियर श्री मुन्ना, बाकीचे सगळे माजी नगराध्यक्ष आणि काउन्सिलर्स हांगा जे बसल्या, आमचे APCCF, आमचे DCF जिसवर्गी आणि बाकी या परिसरातले सगळे नागरिक आणि आमचे पत्रकार भाव, आयज हो व्हडलो क्षण, कारण पयली फावट म्हाका दिसता एक बरोपैकी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतालो काल, आनी आमचे हे सरकार जे ते चलयतात उद्देश एकूच आसा की देशाचे प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा, पयर हांव बी दिल्ली गेल्लो आनी एक अभिमानाची क्षण आशिल्ले की पणजी म्युनिसिपालिटी तेंचे कार्य आनी तेंचे काम पळोवन DMA हांव बी आशिल्ले की तांकां एक प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड गावलो आणि ते पळयल्यार आमकां दिसलें की प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन तेंचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन बाब रोहित मोन्सरा थंयसरले कमिशनर आनी आमचे DMA की आमी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन वेगळ्या तरेन आमी प्रगतीचे वाटचाल वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरू शकता. बाब प्रवीण आर्लेकर फाटीं लागून तेंचे विचार एक आहा की आयज मनोज हरमळकरान ऑलरेडी चेअरपर्सनान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की फेज 2 तुमकां जाय, आणि पेडणे या भागात तुम्ही पळयल्यार की आयज देशाचे प्रधानमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर आयज आमचे मदीं ना, पूण तेंची आयज आमकां याद येता की आयज तेंचे माध्यमांतल्यान आयज मोपाचो विमानतळ आयज उबो जालो. आमचे आयजचे मुख्यमंत्री तेजे उद्घाटन देशाचे प्रधानमंत्रीचे माध्यमांतल्यान ते करून घेतले. पूण आयज तुम्ही पळयल्यार या तालुक्यान वेगवेगळे तरेचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आनी तरेतरेचे गोष्टी येवंक लागल्या. त्याच बरोबर आयज पेडणे मतदारसंघात आनी पेडणे शहरात आणि पेडणेच्या परिसरात जे कितें लागता, आयज PCCFान म्हाका म्हणटाले की सोशल फॉरेस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान गार्डनाचें आयज उद्घाटन जालें, पूण त्याच बरोबर आनी तांकां फंड दिवन वेगवेगळे तरेचे ओपन स्पेस आनी मियावाकी गार्डनाचो कन्सेप्ट जे आमी म्युनिसिपालिटी कॉन्फिडन्सान घेवन आमी करपाचो आमी प्रयत्न करता की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा, वेगळे तरेन आनी लोकांची राहणीमान कशें आमी सुदरू शकता. आयज पेडणेच्या लोकांक पयली फावट म्हाका दिसता मागणी घातल्या की आमकां आयनॉक्स सारखे आमकां फेसिलिटी जाय की आमी पिक्चर पळोवंक शकता. एक लायफस्टायल चेंज करपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेचे विचार करून आमकां ह्या अर्बन प्लॅनिंगाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी उपलब्ध करून ह्या परिसरात दिवपाची गरज आसा. हे आयज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, ज्या सरकारान हांव एक मंत्री आहा आणि मंत्रीच्या पेक्षा चड आमी कार्यकर्तो आणि कार्यकर्त्याचो विचार असोच आसता की सामान्य जनतेच्या मनात कितें आहा, लोकांक कितें जाय, लोकांक कशें आमी वयर काडूं शकता, लोकांचे कितें गरजे आहा आणि लोकांचे भुरग्यांचे कितें आयज विचार करता. आयज 15 वर्साच्या भुरग्याचे विचार आयकून सरकारान पॉलिसी करपाची गरज आहा, कित्याक तो फुडें वचून मतदार जातलो. आयजचो आमी टर्म जेन्ना चालू केल्ले, हांवें म्हाज्या मतदारसंघात हांवें 16-17 वर्साच्या भुरग्यां कडेन चर्चा केल्ली की बाबा तुमच्या मनात कितें आहा. लोकांक दिसलें की म्हाका पिशा लागला म्हणून. आयज लोकांक दिसलें की बाबा 16 वर्साच्या भुरग्या कडेन काय 15 वर्साच्या भुरग्या कडेन कित्याक ते आई वडिलांक घरा कडेन कितें म्हणटात, कितें सांगतात, तेंचे इच्छा तेंचे एस्पिरेशन कितें आहा हे समजून घेवन सरकारान काम करपाची गरज आहा. आमी आयले हांगा तुमकां बरें दिसपाक म्हणून कितेंय भाशण दिलें आनी गेले, पूण तेजेर इम्प्लिमेंटेशन योग्य तरेन जावंक ना तर फायदो कितें. आयज ह्या सुंदरशा कार्यक्रमाक फेज 1 जे बिल्डिंग जाल्या, आयज हांव विनंती करता चेअरपर्सनाक आनी पूर्ण काउन्सिलाक की मुख्यमंत्रीचे विचार आहा की आमी फेज 2 बी बेगिना बेगीन आमी घेवपाक जाय आणि बेगिना बेगीन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जी सुडाचे आमचो मुन्ना, आमचो बरो इंजिनियर जो सगळे प्रकल्प तो पळयता, तो बसला म्हणटा सत्कार करून गेलो काय. मेन म्हणजे कितें आहा की आमकां सगळ्या दृश्टिकोनान महिला खातीर वेगळ्या तरेन आमकां पळोवपाक जाय. ML खट्टरजी आमचे युनियन मिनिस्टर जे आमचे लिडर आहा ते आयज म्हाका म्हणटाले की गांवांत आपल्या मतदारसंघात तेणी ह्या तरेचे एक वेगळ्या तरेचे एक स्कीम काडल्या. जे सगळे गरीब महिला जे असतात, गरीब म्हणजे सगळे तांकां गरजेचे जे आहा, राज्य तांकां एक वेगळ्या तरेचे स्कीमच्या माध्यमांतल्यान एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेच अर्बन डेव्हलपमेंट एंड अर्बन एरियान आनी इवन पेरिफेरियल एरियान जे खंय क्लेनलीनेस ड्रायव्हान स्वच्छता मोहीम हेज्यान तांकां इन्वॉल्व करपाक राज्य ते काम करू शकता. म्हणजे सकाळी काम करपाची गरज पडना,
म्हणजे वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या तरेन लोकांमध्ये वचून वेगळ्या तरेन आम्ही देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार मांडपाचो आम्ही प्रयत्न करूंक जाय। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सरकारान आयज बाब प्रवीण आर्लेकरान आयज ते निवडून हांगा आयिल्ले आसा। त्यांच्या मनान मी दिसता की वेगळ्या तरेन एक वेगळ्या तरेची विचारधारा घेऊन ते फुडें वचूंक जाय आणि त्यांचो मतदारसंघाचो प्रगती आणि ह्या प्रगतीच्या मार्गार व्हरपाक जाय। म्हणून हांव तांकां विनंती करता काउन्सिलर की बेगिना बेगीन तुम्ही रेझोल्युशन धाडून दिया। तुम्ही ते दुसरे फेज जे आसा ते फेज ह्या तरेन आणि आयज आमी FSI वाडून आयज आमी FSI कसो वापरपाक जाय जे आमकां गरजेचे आहा, जे प्रकल्प सरकाराचे आहा, जे लोकांचे जे इच्छा आहा। आयज घरा बी आयज लोक बांदूंक सोदतात। आयज घरा बी गांवांत पळयल्यार म्हण लोक विचार करतात की फक्त श्रीमंताक तुम्ही हे वयर काडपाचो प्रयत्न करता काय सामान्य जनतेक बी तुम्ही हे सगळे फॅसिलिटीज तुम्ही पावयतले। आणि आयज जर घरान जर गेल्यार आयज आमी जर ओल्ड एजेर गेल्यार आमी एक जर घर आहा आयज लोकांचे फॅमिली वाडल्या ते फॅमिली वाडल्यार तो एक घराचे ग्राउंड+2 बांदूंक सोदता ताका बांदपाक परवानगी दिवपाक जाय सरकारान। आणि ह्याच तरेन आमी लोकांक आमी योग्य तरेन आमी फॅसिलिटी आमी करू शकता। पत्रकार भाव उरल्या तुम्ही पत्रकार जे पेडणेचे पत्रकार आहात तुम्ही ह्या तरेचे विषय लोकांकडे पावपाचो तुम्ही प्रयत्न करूंक जाय। आरोग्य क्षेत्रांत जाय ते गोष्टी करपाक आसा आयज विधानसभेत ऑलरेडी मांडलेले आसा। आयज पेडणेचे हॉस्पिटल बी आमी योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो हांवें ऑलरेडी पूर्ण हांवें डॉकेट तयार केल्ले आसा जे मुख्यमंत्री कडेन पावोवपाचो आहा। ह्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें फॅसिलिटीज आमी लोकां खातीर आमी दिवंक शकता आणि जे कितें फॅसिलिटीज एंड रिक्रुटमेंट जे जाय माझे मत इतलें आसा। आयज जर आमी संद्यो तयार करता पेडणे मतदारसंघात जर आमी संद्यो आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता तर रोजगार बी पेडणेचे लोकांचे मर्यादित त्या तालुक्याचे मर्यादित त्या लोकांक मेळपाची गरज आहा। नाल्यार ते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाचो काय उपयोग ना। आयज ह्या तरेचे विचार घेवन हे सरकार फुडें वयता। आयनॉक्स ह्या बिल्डिंगेक मुद्दाक हांव सांगता आमची प्रत्युषा बी आमचे माझे जी स्टुडंटाचे एडवायझर आहा की आमचो DMA आहा आमी हे जे नवे प्रकल्प फेज 2 जे तुम्ही म्हणता आणि जर तुमच्याकडे कितें लँड्स अवेलेबल आहा जे ओपन स्पेस तुम्ही डेव्हलप करपाक जाय पासे मारपाक गेल्यार बसपाक जर जाय आमची महिला म्हणटली की आमकां सांजचे जर खंय वचूंक बसूंक जाय चर्चा करपाक जाय। आमच्या मतदारसंघात तुम्ही पळयल्यार आमी मास्टर प्लॅन बी तयार केलो। मास्टर प्लॅन म्हणजे फ्युचरिस्टीक प्लॅनिंग की फुडाराक कशे गांव डेव्हलप करू शकता म्हणजे आमदाराक बी कळटा मागीर बाबा आपूण फुडें कशें कितें करू शकता आपूण कसो डेव्हलपमेंट आमी करू शकता। हेजो अर्थ इतलो आसा की पोटेन्शियल फॉर डेव्हलपमेंट आणि जे एस्पिरेशनल जे गांव आहा आनी तुमची म्युनिसिपॅलिटी बी C ग्रेड म्युनिसिपॅलिटी आहा माझी म्युनिसिपॅलिटी बी C ग्रेड म्युनिसिपॅलिटी आहा। हांगा सरकारान पयशे घालपाची गरज आहा। सरकारान पयशे घातल्यार तर आमी योग्य तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करू शकता। म्हणजे सामान्य मनशाक दिसपाक जाय की बाबा सरकारान आपल्या जीवनात कितें बदल घडोवपाचो प्रयत्न केला आणि हे बदल ह्याच तरेन आमी घडोवंक शकता। लायफस्टायल चेंज आणि ह्याच तरेन आमी फुडें वचूंक शकता। आज प्रवीण माझ्या कडेन सदां म्हणटा की आयज अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान तुवें आपल्या मतदारसंघात कितें करपाची गरज आहा। हांव मुख्यमंत्रीक मागीर हांव तेजी तकली घालता की बाबा आपल्या एडिशनल आमकां पयशे दियात एडिशनल आमकां पयसो जाय आनी तेणी सांगला आमकां ते कन्सिडर करतले आणि सप्लिमेंटरीन आमकां दिल्ले आसा। पण त्याच बरोबर आयज ह्या आयनॉक्साची गरज कित्याक आयज आयनॉक्साची गरज आहा आयज केन्ना तुम्ही विचार केला नाल्यार नेटफ्लिक्सार तुम्ही घरा बसू शकता ना फॅमिलीक घेवन भायर वचून एक वेगळ्या तरेचें एक वातावरण खंय वचपाक जाय जाल्यार खंय वयतलो। आयज पेडणे मतदारसंघात आयज खंय वचपाक जाय जाल्यार विमानतळ आसा ते बरें आहा पूण एक फॅमिलीक घेवन भायर वचपाक सारकें कितें आहा। आयज हे वचपाक जाय जाल्यार ह्या मतदारसंघात त्या तरेचे वेगळे तरेचे वास्तू तयार करून दिवपाची गरज आहा। हे फेज 2 हांव तुका विश्वास दिता काउन्सिलाक प्रेझेंटेशन हांव दिवपाक लायता कन्सल्टंट बेगीना आमी घेवन फेज 2 आमी ह्या तरेचे एक एनवायरमेंट आमी तयार करूया की ज्या माध्यमांतल्यान तुमचे जे आयनॉक्स सारखे जे मल्टीप्लेक्स तुमकां जे जाय ते ह्या मतदारसंघान ह्या वास्तून उबे करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आणि आमी करून आमी तुमकां दितले। काय बेगीन करूंक जाय म्हणजे फुडले इलेक्शनाचे पयलीं हे आमी लोकांक आमी अर्पण करूंक शकता। आमी काम करता आमी काम करपाक म्हणून लोकांनी आमकां निवडून दिल्या सरकारान आमी मंत्री केल्या काम करपाक प्रवीणच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आयज आमचे मदीं ना पूण तेजे बी शुभेच्छा तुमकां हांव कन्वे करता आणि त्याच बरोबर तुमी म्हाका संदी दिली हांगा येवपाक पूण एकूच आमी लक्षांत घेवंक जाय एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्युएन्सीज रुरल एरिया जे आहा ते एस्पिरेशनल एरियाज ह्यो शब्द कित्याक वापरता कित्याक ह्यो प्रत्येकाचे जे कितें एस्पिरेशन जे मनान आहा प्रत्येकाच्या भुरग्यांच्या मनान कितें आसा आयज यंग जनरेशन कितें चिंततात
आयज तुमच्या घरान जे चर्चा जाता तुम्ही पिक्चर बी पळयतात न्ही, घरा कडेन टीव्ही बी पळयतात, मागीर मदीं विचार करता की बाबा त्या गांवांत काय त्या शहरान ह्यो गोष्टी जाता, पण आमच्या पेडण्यान कित्याक जायना? एक लक्षात घ्या की हांगा ह्या मतदारसंघाक आनी ह्या तालुक्याक राखपी हांगा देवी भगवती हा, तिचे आशीर्वाद असल्या सगळ्या गोष्टी भाटरी देवी हा. म्हणून हांवें सांगलें प्रवीणाक वचपाचो पयलीं खूब दीस जाले हांव बी पावूंक ना, कदाचित तिने आपूण हाडले आयज. तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका संदी गावली थंय वचून पांया पडपाक. आयज खूब उमेद दिसता ज्यो आयज आमच्या पेडण्यान सारक्या गांवांत खूब वर्सां जाली हो प्रोजेक्ट आयज हांगासर कंप्लीट जावन आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीक आयज मेळ्ळो आसा. आनी आमकां आयज बऱ्यान बरो हो सपोर्ट आमचो डायनेमीक सीएम हिणें आमकां सगळे कडेन दिल्लो आसा. आनी आमी सगळे पेडणेकार ताका मनाक आजासून देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्यांच्या वतीन. तशेंच आयज हांगासर उपस्थित जाल्लो आमचो गॅस्टींग असो आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आयज तांणी खूब सपोर्ट दिल्लो आसा. सो आमचो विश्वजीत राणे सर जे आयज म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्सांक आयज तांकां खऱ्यांनीच तेंचो जो प्रॉब्लम आसलो तो तेंच्यांनी आयज सॉल्व करून दिल्लो आसा. आनी खूब बरें दिसता जे आयज पेडण्यान डेवलप जाता, कित्याक खऱ्यांनीच गरज आसली इतल्या वर्सां ह्यो ज्यो वस्तू जाय त्यो वस्तू आयज म्हाका दिसता खंय तरी आमी फुडें वचत आसा. जे आयज आमची ही म्युनिसिपालिटी आयज आमकां दिल्ली आसा, फाल्यां थोड्या दिसांनी ती आमची हांव रिक्वेस्ट करता सराकूय तसोच सीएम सराकूय कितें आमची बी जी आमची म्युनिसिपालिटी ई जाल्ली आसा आनी सेकंड फेजूय एज फास्ट आमकां तोय बी स्टार्ट करून दिवचो. तशेंच पेडण्यान खुबशे प्रोजेक्ट आतां आमचे जावपाचे आसा, कित्याक जे आयज फायली ऑलरेडी पासूय जाल्ले आसा. जे ना म्हटल्यार तुमकां खबर आसा जो धारगळी गांवा सारको आमकां आयज खऱ्यांनी फ्लायओवर जावं आसलो, तो फ्लायओवर आयज तुमकां तो कंप्लीट जाल्लो आसा. तेजें इनॉग्रेशन एज फास्ट जावपाचें आसा. त्या इनॉग्रेशनान सीएम येतलो. तशेंच आमच्या नैबाग गांवांत सारको ह्यासरूय आमकां प्रॉब्लम जाताले, खुबशे एक्सिडंट जाताले, तोय आमकां पास जाल्लो आसा. तशेंच ना म्हटल्यार आमच्या चांदेल कितल्या वर्सांच जाली होय प्रोजेक्ट चांदेल गांवांत आमकां जो ब्रीज आहा तोय ब्रीज आयज आमचो पास जाल्लो आसा, तोय बी एज फास्ट तेजें इनॉग्रेशन जातलें. तशेंच आमच्या हलर्णा हे आमच्या बरें बरें हे स्कूल तोय बी एक प्रोजेक्ट जाल्लो आसा, तेजें बी इनॉग्रेशन एज फास्ट तें बी जातलें. अशी खुबशीं कामां आमच्या डायनेमीक सीएमान आमकां सपोर्ट दिवन आमकां ही कामां करून दिल्ली आसा. तशेंच आनीकूय प्रोजेक्ट आहा ज्या म्युनिसिपालिटीन टावन हॉल ही खूब वर्सांची तेंची विचार आसलो. ही फायल खूब वर्सां जाली, ती पेंडींग आसली, ती बी हांवें ऑलरेडी विश्वजीत सराक सांगून आनी आमच्या सीएमाकूय सांगून ती फायल आमची एज फास्ट ती बी फायल आमकां पास करून दिल्ली आसा. ऑलरेडी तेजो प्रोसेस चालू आसा. तशें खुबशे प्रोजेक्ट आमच्या पेडण्यान आयज घडत आसा आनी खूब बरें दिसता. जे प्रोजेक्ट खऱ्यांनीच आमच्या पेडणेकारांक जाय आसले, जे आमकां जाय आसले ते आमचे आतां फुडें जाता. ताका लागून जे आयज हांगा सगळे जमलेले आसा लोक, तशें तुमकां सांगता जे आयज म्हाज्या ऑफिसांतले मालप्या ते आयज म्हाका हांगासर ऑलरेडी ऑफिस आसा जे म्युनिसिपालिटी, त्या म्युनिसिपालिटीक हांव ट्यूजडे आनी थर्सडे सगळ्यांक सांगूंक सोदता हांव एवेलेबल आसतलो मॉर्निंग अरावंड 10:30 to 11 o'clock. 11 o'clock टील जे लोक येता ते लोक येवन काबार जाले तितले पासून हांव आसतलो. जे लोकांची जी हें आसा तितल्यो मागण्यो ज्यो त्यो हांव तुमकां खबर आसा जशें काम करता आयज पेडण्याक लागून. जे आयज
ऑफिस नासले पासून जाल्यार लोक माझ्या घरा कडेन येता, जे घरा कडेन सून आमचे हे जाता, जे आयज तुमकां अवेलेबल म्हणटा तो हांव सदांच आसता. तसोच म्हाजें काम आसतलें जे आयज आमी गांवांनी डेव्हलपूय खूब केल्लें आसा आनी हेज्या फुडें कामां जातली. फायली बी ऑलरेडी आतां बाकीचीय कामां जातली आनी खूब बरें दिसता ज्या पेडण्यान आयज आमच्या CM सारको आनी सरा सारको आयज आमकां सपोर्ट आसा हांगा आनी हेज्या फुडें खूब बरे बरे हे आमच्या पेडण्यान घडत वयतले आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो आनी जे आयज हांगासर सगळे येयले आनी ह्या म्युनिसिपालिटीक सगळ्यांचो पांय लागलो असो तुमचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचो. जे आयज आमच्या म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन तशेंच बाकीचे कावन्सिलर खूब बरें काम करता. आपल्या गांवांत डेव्हलप जावपाक लागून ते खूब तडफड करतात आनी ती कामां करून घेतात. तशेंच तांकां म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो. तशेंच आमचे सरपंच मेंबर्स तांकांय बी म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो. तशेंच तेंच्यांनी काम करीत रावपाचें. जे पळय आयज लोकांक गरज आसा तें काम आयज सदांच तेंच्यांनी फुडें रावन करपाचें. म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. सर नक्की हॉस्पिटल केन्ना सुरू जातलें आमचें हॉस्पिटल? कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हांवें ऑलरेडी विधानसभेत मी सांगला. केदार रायकर म्हणून डॉक्टर आमी केल्या, तितून मी विशय काडलो आनी ते आमी एक ते पूर्ण तालुक्याक तेजो फायदो जातलो म्हणून हांवें आतां पर्यंत आमचे कडेन हँडओव्हर जावंक ना. ते हँडओव्हर आमी परत एकदा आमी तेजेर कॉम्प्रिहेन्सिवली जे कितें स्पेशालिटी आमी ते चालू करूं शकता. आनी मेन म्हणजे तेजी मागणी आहा की आमी ते सब डिस्ट्रिक्ट न्हू ते आमी एक सब डिस्ट्रिक्ट आनी लिंक हॉस्पिटल लिंक चुकी वचूंक शकता. एक रिसर्च सेंटर म्हणून आनी प्लस हेल्थ हॉस्पिटल आनी रिसर्च सेंटर कितें नांव आमी दवरपाचें फायल ऑलरेडी बूक केलें. आतां तुमी म्हणटले की दर फावट आमकां एज इट इज आतां पर्यंत हँडओव्हर जेन्ना जातले पूण आमी ते रावंक ना. आमी हँडओव्हर जेन्ना जातले तेजे पयलीं आमी GSIDC कडेन आमी ऑलरेडी एक प्रपोजल धाडला की तुमीच आमकां इक्विपमेंट प्रोक्यूर करून दिवचें. पूण ते सगळे मुख्यमंत्री कडेन आतां विधानसभा जावन चर्चा जातली. दोनूय आयज बाब बी तालुक्यार आमचो बाब प्रवीण दोगूय आसतले आनी तेंचे एक तालुक्या खातीर तो हॉस्पिटल आनी ते हॉस्पिटल ते जे सुरू जाल्ले जे भारतीय जनता पार्टीचे एकूच आशिल्ले की बऱ्यापैकी सोयी सुविधा आनी आरोग्य सेवा लोकांक गावपाक जाय. आतां कितें जाल्लें एक 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 गोश्ट धाडपाचे ऐवजी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल कुडचड्याचें हॉस्पिटल, पेडण्याचें हॉस्पिटल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जे कितें डेफिशियन्सीज आहा, सांग्याचें हॉस्पिटल आनी त्याच बरोबर आनी एक दोन हॉस्पिटलाचे आमी घेतल्या आनी ते आमी कॉम्प्रिहेन्सिवली आमी PhDंतल्यान आमी मुख्यमंत्री कडेन पावयतले आनी तेजे नंतर चर्चा जातली ह्या 3-4 गोश्टीचेर. म्हणजे आमी ह्या मतदारसंघान ह्या तालुक्यात योग्य तरेची सेवा पेडण्याच्या लोकांक गावंक जाय. कित्याक हॉस्पिटल बेश्टे नांवा खातीर आमी चालू करूंक शकना. हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, मातशे डिले जाल्यार उपकारता पूण ते लोकांक योग्य तरेची फेसिलिटी गावपाची गरज आहा आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री ते करतले. आनी म्हाका खात्री आहा की आमी ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जे एस्पिरेशन हांव एस्पिरेशन परत परत वापरता. तूं म्हणटलो कित्याक वापरता कारण लोकांचे जे भावना ते समजून घेवन त्या दर्जेचे हॉस्पिटल आतां इतले व्हडले आमी 120 कोटीचे वयर गेले ते पूण त्याच तरेचे फेसिलिटी बी त्या लायनीर आसूंक जाय आनी हे फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवपाक काम चालू आसा. सर जॉबाच्या संदर्भात डॉक्टर आनी खंयचे आसतले भितर डॉक्टर ऑलरेडी पयर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल आतां घातल्या. जाय ते एप्लिकेशन आतां भरता आमी आनी तांकां डिस्पोज दुसरी कडेन करता. सद्या कितें आहा 2-3 आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान हांवें आतां फास्ट ट्रॅकार विधानसभा बी जाली आतां सगळे. मेन म्हणजे आता तुम्ही पळयतले की अमित म्हादेव आयज अमित म्हादेव पद्मश्री अमित म्हादेव मुंबईचो नामनेचो डॉक्टर तो डॉक्टर आता ते सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करता. गॅस्ट्रो खातीर आमी सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी घालता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आमी आता तुम्ही म्हणटले की गोवा मेडिकल कॉलेजान विधानसभेन प्रश्न आशिल्लो की 3 ऑपरेशन थिएटर तुवें चालू केल्या 11चे आउट ऑफ 11. कित्या खातीर केल्या? कित्याक ते बिल्डींग भुरग्यांची ते कन्स्ट्रक्शनाक घेतल्या म्हणून हे सगळे स्टडीज एंड क्लासीस ह्या सायडीक घालपाचे आनी जागो खंय म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी कोणाक कळना ह्यो गोष्टी भितरल्यो गोष्टी कितें आहा म्हणून आमी कांय डिपार्टमेंट्स आमी हे घेतल्या शिफ्ट केल्या. आयज कार्डिओथोरेसीक आनी आमचे कार्डियाक पूर्णपणे शिफ्ट जाला. आमकां काही एनेस्थेटिस्टाची गरज आहा
पण ते एनेस्थेटिस्ट गावले मागीर आमी न्यूरो डिपार्टमेंट थंय शिफ्ट करपाचें आमचें चल्लां. पूण हे तुमी म्हणटा न्ही डॉक्टर जायते डॉक्टर अवेलेबल आहा, जायते गोंयचे बी नामनेचे डॉक्टर भायर जे आहा ते गोंयांत येवन सोदता. आनी तुमी पळयतले की आमी ज्या तरेची सॅलरी दिता, एक डॉक्टर आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसार 14 लाख रुपया आमी सॅलरी दिता. म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला, नवो फायल मूव केले, जे खंय जो 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी घेता तेका आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस ना, थंयच्या थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. आया इतले 14 लाख तुमी सॅलरी घेवन जर तुमी भायर प्रायवेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले. प्लस ओपीडीची टायमींग वाडोवपाची आमी ठरयल्या. हे आतां सगळे गोष्टी ह्या दिसांनी जातले. डॉक्टर गावतले. पेडणे तालुका एक लक्षात घेतले, तुमचो तालुका जो आहा हे तालुका सगळ्या गोंया राज्यान मुख्यमंत्री कडेन केन्ना केन्ना चर्चा करता, आमचे केंद्र आमचे मंत्री कडेन आमी चर्चा करता की सगळ्यात फास्टस्ट डेव्हलपिंग तालुका म्हणटा ते पेडणे तालुका. विमानतळ आयला, कनेक्टिव्हिटी, जायत्यो गोष्टी जावंक लागले. आनी म्हणूनच आमकां आरोग्य बी सेवा त्या दर्जेचे करपाक जाय. आनी हे सगळ्या गोष्टी म्हणून हांव मागीर विचार केले की कशें कितें हांवें वचपाक जाय. हे पळय उलोवपाक, भाशण दिवपाक, प्रेस बायट दिवपाक सगळ्यात सोपी गोष्ट. हांव करतलो, अशें करतलो, तशें ना. ते कठीण आसता कांय गोष्टी. आनी आमी ते कठीण गोष्टीक सोंपे करपाक म्हणून आमी डॉक्टरूच नेमला. बाबा तूं हे कॉम्प्रिहेन्सिवली कर, जे फेसिलिटीज हांगा आसतल्यो त्या फेसिलिटीचे प्रमाणे कितें स्टाफींग लागतले ह्यो गोष्टी दोन्ही प्रपोजल पॅरलली PhD कडेन धाडून दी. पब्लीक हेल्थांतले मागीर आमी फायनान्स मुख्यमंत्री कडेन धाडून कॅबिनेटान आमी व्हरतले. गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. प्रयत्न न्हू, आमी लॉन्च जेन्ना करतले दोन्ही हॉस्पिटल लिंक म्हणजे आमचे थोडे स्पेशलिस्ट हांगा येवन ओपीडी चलयतले. ना ते मागणी केल्या. आयज प्रवीण आर्लेकर आसूं काय जीत आरोलकर आसूं दोन्ही आमदारांची मागणी आहा की हे लिंक हॉस्पिटल आसूंक जाय. पयर जितान बी विधानसभेन बी म्हटला की हे लिंक हॉस्पिटल, लिंक न्हू, लिंक चुकीचो शब्द. हेचे ओपीडी चलोवपाक जाय. पयर प्रवीणान बी उलयला, जितान बी सांगला म्हाका की हे सगळे गोष्टी जावपाक जाय. पूण आमी हे सगळे गोष्टी करतले. हे कॉम्प्रिहेन्सिव प्रपोजल जाले उपरांत तेंच्या वांगडा मिटींग घेवन हे तालुक्याच्या खातीर कितें बरें आहा. आनी तालुक्याचो विशय सोडून दी, आयज हे तालुक्यान जायते लोक हांगा येवन रावल्या, जायते लोक जाय तरेतरेचे डेव्हलपमेंट जाता. त्या डेव्हलपमेंटा जेन्ना सामान्य जनतेक त्रास जावंक जाय, ते बाकीचे डेव्हलपमेंट जावं पूण सामान्य जनतेक आनी गरीब मनशाक योग्य तरेची सेवा गावंक जाय. हे म्हाजी जबाबदारी आहा आनी मुख्यमंत्रीची जबाबदारी आहा. हांव मुख्यमंत्री कडेन बसून तेंचे गायडन्स बी घेवन ते बरोबर आमी दोगूय वाट काडपाची गरज आहा की आमकां कशें कितें वचूंक जाय. 2-3 सेंटर ऑफ एक्सलन्स हांगा हाडपाची गरज आहा. पळय 140 कोटी खर्च करून जर मनशाक म्हापशे वयचे पडले तर फायदो कितें हो प्रश्न म्हाका पडटा. आनी म्हणून आमी हे जेन्ना हँडओव्हर आमकां जातले तो पर्यंत आमी बाकीचे सगळे बॅकग्राऊंड काम आमी करून घेवन मातसो वेळ फुडें फाटी जावं पूण आमी हे योग्य तरेन चालू करपाचो प्रयत्न आसता. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीचे कितें सर म्हणजे हॉस्पिटलांत पेडण्याचे लोकल विचारू नाका रे बाबा. हे हांवें आतां भाशणान सांगले एक लक्षात घ्या, ज्यो संद्यो तयार जाता पेडणे तालुक्यान पेडण्याच्या लोकांकूच संदी गावंक जाय आनी जे पेडण्याच्या लोकांक तांकां प्रायोरिटी गावंक जाय. आयज तुमी पळयतले की जेन्ना जेन्ना कितें येता संबंधीत विशय जो येता पेडण्याच्याच भुरग्यांक आनी पेडण्याच्या लोकांक संदी गावपाची. म्हाका शब्द तरी समजून तुमी घेवपाक गरज. हांव मंत्री, हांवें कितेंय उलयल्यार फाल्यां तें रेकॉर्डिंग आनी खंय हांव आरोग्य मंत्री आहा. तूं म्हाका अर्बनाचे विचार, तूं म्हाका फॉरेस्टाचे विचार, विश्वजीत राणे तुमी जो आतां तूं प्रेसा कडेन उलयता हो शांत जाल्लो विश्वजीत राणे खंय तरी शांती करून आयला. म्हणून हांव फक्त अशें कोण आरोप करचो ना की बाबा गोंयचे सगळ्या भागांतल्या भुरग्यांक त्या तालुक्यान जे खंय वास्तू उबे जाता त्या भुरग्यांक त्या लोकांक सरकारान तांकां तेंको दिवपाचो गरज आहा आनी त्या लोकांक संदी दिवपाची गरज आहा. म्हणून हांव म्हाज्या पोर्टफोलियोचे मर्यादीत हांव उलोवंक शकता. आनी बाकी आतां मॅडमान कितें सांगलें, आमचे मॅडम नागवेकरान सांगलें की बाबा हे C क्लास म्युनिसिपालिटी हांगा पयशे घालपाची गरज आहा. आयज आमच्या मतदारसंघान बी आमी पयशे घातल्या, सरकार मुख्यमंत्री कडल्यान सँक्शन घेवन हांवें ते करून घेतल्या. कित्या खातीर? म्हाजो सगळ्यात गरीबांतलो गरीब म्हणजे म्हाजोच गरीब न्हू. हांगा पेडणे बी गांवांत गेल्यार बी लोक गरीब लोक आहा. ह्या गरीब लोकांक बी दिसूंक जाय की बाबा आपले राहणीमान सुदरता सरकार आनी हे सरकारूच आमी योग्य सरकार आहा भारतीय जनता पार्टीचे, ते आमचे कितें तरी बरें करूं शकता. पळय हांवें 70 हांव करूं शकलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रवीण हांगा करतलोच. आनी ताका कोण आमी बायकींग आमी आमच्या हाच सरकाराचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सगळे कडेन युनिफॉर्मली डेव्हलपमेंट करता. आनी एक लक्षात तुमी घ्या, 70 सांबाळप सोंपी न्हू. आयज 70 योग्य तरेन आमी काम केलें. आयज हो बी काम करता, आयज थंय बी मांद्रे बी काम करता.
आयज हे दोन्ही आमदार काम करता, पण आमकां एक लक्षात आमी घेवंक जाय की भारतीय जनता पार्टीची नीती कितें. आयज भारतीय जनता पार्टी नवे स्किम्स केले म्हणून हे सगळे प्रकल्प आमी फुडें व्हरूंक शकता. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचें नांव हांव सदां घेता. हांव तें नांव सदां घेता कारण तेंचे वेगळे तरेचे विचारधारा, वेगळे तरेचे इकोसिस्टम तेणी तयार केल्या. त्या माध्यमांतल्यान राज्यान पयशे येता विकास करपाक. पण ते आरोग्य खाते आरोग्य खात्याचे जे कितें रूल रेग्युलेशन आरोग्य खातें म्हाका दिसता आरोग्य आनी एनवायरमेंट दोगांचे हे आसतले. कारण हॉटेलां संबंदीत सगळे एनओसी ते एनवायरमेंट आनी खातें आमच्या मर्यादीत जे कितें पावर आहा तेजेर हांव लक्ष घालपाक लायता. पत्रकारा कडेन कितें जर विशय स्पेसिफीक आसलो जाल्यार म्हाजे कडेन व्हॉट्सॅपाचेर धाडून दिया, हांव लक्ष घालता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.